गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बॅक टू द चॅनल. सगळीं कशीं आहाय? बरीं आहा न्ही? आमी बी बरे आहाय. आनी आयज आयतार हांव सकाळीं फुडें 6 मिसा गेलोलो आनी आतां बायलांनी सगळीं ती मिसा गेलाय. कित्याक पयलीं न्ही आमगे थिंगा 6 मीस जाता, मागीर 8 जाता आनी 8 मिसाल म्हणटा भुरग्यां दोतोर जाता. आनी मीस सावन हांव मारगांव सावन थंयचय न्ही हाडली फुलां, पोल्ट्री फूल गायलें आनी एक भायर गायलो आहा फुरसा. सो आतां पयलीं सद्या ब्रेकफास्ट रेडी करपा जाय आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा, कित्याक बाबान बेबी येतलो आतां मिसा सांग घरा. सो मेळया मागीर. येले यो चल मामान भितर चल. आसा बेबी. सो फ्रेंड्स आयज हांवें मुगे बायली हाडला गिफ्ट. वचय सरप्रायजींग बेला बेटा परफ्यूम. आतां तेका हांव दितो आनी तेगे रिएक्शन चोयता कितें तें. सो वचय फ्रेंड हांवें दिल तेका. केश को लागल गो? थँक्यू थँक्यू. आज माय येयला फ्रेंड्स. माय तिचोय जाय दिसांनी माय येयलो आसा सासमाय आनी आतां तुमकां मेळत ते. सो माय मातसो म्हणजे यूट्यूब फॅमिली हालो म्हण केशें आहा गे सर? बरी आहाय? आनी फ्रेंड तीच ती न्ही बाजारान मातसो बिजी बी आसता, तेका लागून ती म्हाका न्ही विडियोन मेळना. आनी आयज जाय दिसान येयली ती. सो आतां ती गेलोली खंय गेलोली ती आतां येयल्या हेचो. आनी हय मागीर तुका वास्को वयत जाल्यार कितू तेंप जालें गे? वास्को वयत जाल्यार 60 वर्सां. वास्को वयत जाल्यार ओके ओके ओके. आनी क्रिसमसा दिसांनी फ्रेंड ती बिजी आसलोली, ताका लागून म्हाका न्ही सारको ब्लॉग करपाक मेळ्ळो ना. क्रिसमसा जावं न्यू इयरा सगळे बिजी आसताय चोय. आनी तेका लागून ती मारगांव 8:30 येताय. सकाळी 4 आनी आमकां न्ही हॉटेलान जेवण. सो आतां ओके फ्रेंड्स इचय सगळीं घरा कडेन आहाय बेबी आनी नायसा बेबी. सो पळोवन मेळटा तुका मागीर मातसो काम आहा मागीर मेळटा. सो आतां फ्रेंड्स 6 वरां जालीं चोय. सो टायम 1 जालें आनी आतां जेवपा जाय. सो आयज आमी बरी करी केल्या चोय. सो फ्रेंड्स आयज न्ही रायसा कडेन हेचोय प्रॉन्स करी, तितून बॅड बी घायले आनी हे रच्यात बांगडे केले. हे आतां सो हांवें फ्रेंड्स एमेझॉनार ऑर्डर प्लेस केलेली, ऑनलायन शॉपिंग केलो तिजेर. हेचो तुमकां दाखयता. सो फर्स्ट थिंग हे सगळे आयटम सगळे घेयले एमेझॉनार. आनी सो हें बॅग ते बॅग केन्ना खंय बी व्हरपा अशें करून. आनी सो हें एक पर्स टायप आनी ही बेबी घेयलेली धाकटें पावच टायप अशें करून. आनी एका अशें चेन बी आहा चोय लांबेली. चली हे सगळे आयटम घेयलोले. हांव न्ही असो केटीसीको येयलोलो. हें बिल्डींग ना केटीसीकोचें ऑपोजीट बिल्डींग आहा थिंग येयलो. लास्टा कॉर्नरा MI म्हूण आहा MI. सो थिंग न्ही त्या हितून येयलो हांव. चले सो येयलो तें मुगे काम जालें ना. आतां म्हाका फाल्यां पयलो परत येवपा जाय. आनी हिंग सगळे व्हडले व्हडले बसी रावता हिंगा. चले आतां हांव वयता घरा फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आतां माय गेली घरा आनी आमी वयताय चप्पला कडेन. आमगे ते मांड्या थिंगा बागेत दुजे वाजा गेल्ली तेच चलता. सो आतां ती बेबी आनी हाय या मरे रेडी. जालें आनी चल फ्रेंड्स आतां येयले आमी घरा कडेन. आनी बेबी नाल्ल्याचे पॉपकॉर्न कितें हाड गो? टाटा टाटा बाय बाय.
सो आतां आमी तेच करून येयली आनी शॉपार गेलो फ्रेंड्स. सो हिंगा ते फॉर्च्युना हें हाडलां, फ्लावर हाडला, टी पावडर आनी एक कोक हाडला. कितें बिग बॉस सो आनी फ्रेंड्स सांगपा म्हणल्यार आयज संडे सगळें घर बी क्लीन करून काडलें. ओके, आतां म्हणटा म्हाका बेबीके ड्रेसा फेर मारपा जाय स्कुलाचेर आनी तेगे बॅग रेडी करपा जाय जालें. सो आयतार अशें करून वयता आनी खंय गेलें ना भायर भोंवपाक. शॉर्ट धाकटो व्लॉग केलो हांवें. आय होप सो तुमकां लायक जातलो. चॅनलार तुवें न्यू येयलें जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका कमेंट करून सांगाय ब्लॉग केश कोन लागलो तो. सो मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगार. मोग आसा. आय लव यू फ्रेंड्स. टिल देन टेक केअर. बाय बाय. सी यू.